तुमच्या सगळ्यांचो येवकार. आज ह्या प्रेस कॉन्फरन्सीक आमच्या मदीं आसात मुरगांव तालुक्याचे मंडळ भारतीय जनता पार्टीचे मंडळाचे अध्यक्ष संजयभाई सतार्डेकर, तशेंच आमचे चेअरपर्सन लिओ रॉड्रिगीस, व्हायस चेअरमॅन अमेय चोपडेकर आणि वास्को मंडळाचो जनरल सेक्रेटरी गिरीश बोरकर. सगळ्यात पयलीं समेस्त गोंयकारांक फाल्यांच्यो मुक्तीदिनाच्यो परबी, तशेंच येता त्या नाताळ आनी नवे वर्साच्योय बी परबी. हे नवे वर्स जेन्ना आमी पदार्पण करता तेन्ना एक नजर सपोज आमी फाटल्या वर्सार मारली जाल्यार खुबश्यो गोश्टी, बऱ्यो गोश्टी आमकां दिसून येतात आनी तातूंतल्योच थोड्यो बऱ्यो गोश्टी म्हणटा त्यो आज आमी पळयले जाल्यार काणकोण ते पेडणे, आज तुमी पळयलो जाल्यार विकासाची आज नदी कशी आज सगळ्या कडेन व्हांवता आनी तातूंत भितर खंय तरी परवाच्या दिसा आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन आमचो मोपा एअरपोर्ट आमकां दिलो, तशेंच आयुष हॉस्पिटल दिलें आनी अश्यो खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी ह्या फाटल्या वर्सा भितर जाला. आनी आज तातूंत भितर आनी भर पडल्या म्हणजे आज खंय तरी मायनींग सुरवात जाली, ऑक्शन सुरवात जालें आनी खंय तरी आज प्रचंड म्हणजे फूल गोंयांत आज एक आनंदाचें वातावरण अशें आसा. आमकां सगळ्यांक याद आसतली की गेली 10 वर्सां मायनींग बंद आशिल्लें, खुबशे लोक त्रासांत पडले, खुबश्या लोकांक त्रास जालो आनी हाजें सगळें कारण आशिल्लें की जे फाटले सरकार आशिल्लें ताणें सस्टेनेबल मायनींग करूं ना, ताणें जाय तशें मायनींग केलें आनी ताजो आज खंय तरी विपरीत परिणाम सगळ्यांचेर जालो आनी मायनींग बंद जालें. म्हणून आज खंय तरी आदले आमचे चीफ मिनिस्टर मनोहरभाई पर्रीकर आनी आयचे आज चीफ मिनिस्टर प्रमोदभाई सावंत तांणीय प्रयत्न केले आनी आज खंय तरी दोगूय जाणांच्या प्रयत्नान आनी केंद्र सरकाराच्या मदतीन आज खंय तरी आज मायनींग आज सुरू जावपाच्या वाटेर आसा. आमकां सगळ्यांक याद जाता जेन्ना आमचो ऑनरेबल CM जाणें चार्ज घेतलो 19 तेन्ना खंय तरी कोविडाचें सावट आशिल्लें आनी कोविडाच्या सावटान म्हणजे खंयच्याच सायडींतल्यान खंयचोच रेव्हेन्यू नाशिल्लो, तिजोरेन पयशे येनाशिल्ले, म्हणून चीफ मिनिस्टरान वाट काडत ताका फेस करत म्हणजे आज अशी स्थिती हाडल्या की आज फुडल्या वर्सा भितर अच्छे दिन कितें हें खऱ्या अर्थान गोंयकारांक आमकां सगळ्यांक दिसून येतलें. आनी ताज्या खातीर आमी हांगा सगळे आज आमचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतजीक अभिनंदन करपाक हांगा आयल्या की तांच्या परिश्रमान आनी केंद्र सरकाराच्या मदतीन खंय तरी आज हें आमचें मायनींग सुरू जाता. पयली पावणी म्हणजे ती म्हाका दिसता ती 3 ब्लॉक्स ऑक्शन जाल्या, चवथो ब्लॉक्स आज नाल्यार फाल्यां जातलो आनी अशे वेगळे वेगळे ब्लॉक्स जे उरल्या ते म्हाका दिसता 6 ते 8 म्हयन्या भितर टोटल ब्लॉक्स ऑक्शन जातले. म्हाका इतलेंय गोंया खातीर एक खूब मोठी अचिवमेंट आनी त्या अचिवमेंटा खातीर आज आमी तांचें अभिनंदन करपा आयल्या. हें जेन्ना मायनींग सुरू जातलें म्हाका दिसता प्रत्येक घटक तो चायवालो आसूं नाजाल्यार खानावळकार आसूं नाल्यार टायर पंचरवालो आसूं नाल्यार कामगार आसूं ट्रकवाले आसूं, सगळ्यांक परतो एकदां बिझनेस स्टार्ट जातलो आनी खुबशे लोक आपापली गाडयो रिपेर करपाक लागल्या, कोण आपली खानावळ घालपाक सुरू करपाक लागल्या, म्हणजे एक आनंदी वातावरण आसा. आनी त्याच खातीर 2023 हो गोंया खातीर एक आनंदाचो वर्स वतलें आनी फुडले जे ऑक्शन जावपाचें आसा ते सगळे गोंयकारांकूच मेळटले. म्हणजे जरी टोटल 100% हांव म्हणना पूण मेजॉरिटी आज गोंयकारांक जशें मेळ्ळा तशें आमकां आशा आसा की फुडलें ऑक्शन आमकां गोंयकारांकूच मेळटलें आनी त्या खातीर आमी सगळे हांगा बसल्या तितले आमचे ऑनरेबल CM प्रमोदभाई सावंत हांचें अभिनंदन करता आनी अशेंच तांचें काम, तांचोय काळ खूब कठीण आशिल्लो. 2019 जेन्ना ताणें टेक ओवर केलें तेन्ना तिजोरेन खंयचोच पयसो येनाशिल्लो, पूण ताणें आपली धाडस दाखोवन, आपली कुशलता दाखोवन लोकां मदीं पावोन ज्यो स्किम्स आशिल्ल्यो खंयच बंद पडूंक दिवना. पयशे कांयच नाशिल्ले पूण खंयचीच स्कीम बंद जावना, खंयचेच बंद उदरगत चालूच उरली आनी मुद्दम म्हणजे इतलो प्रयत्न करून आज खंय तरी तांच्या प्रयत्नाक आज फळ मेळ्ळा. हांव केंद्र सरकाराचें देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आमचें गोंय हें धाकटें स्टेट पूण खंय तरी धाकटे स्टेटीचेर पसून आमच्या नरेंद्र मोदीची नजर आसा, आमच्या प्रायम मिनिस्टराची नजर आसा हें दिसून येता. कित्याक आज तुमी पळयत जाल्यार गोंयांत 25 ते 26 हजार कोटी इतलो निवेश आज हांगा जाल्लो आसा, आज इन्वेस्टमेंट हांगा जाल्लो आसा. म्हणून आज तर आमी पळयता की ब्रिजीस सगळ्यो नेटान काम चालू आसा आनी थोड्या दिसांनी म्हाका दिसता डिसेंबराच्या पयलीं आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगलें डिसेंबराच्या पयलीं 1 लेन जुवारीची ब्रीज स्टार्ट जातली आनी ट्रॅफिकूय कमी जातलें. हें सगळें पळयत जाल्यार आज आमचो CM
आनी केंद्र सरकार हे डबल इंजिनचे सरकार गोंयांक फुडें व्हरपाक दिसता आनी हे आज मायनींग सुरवात जावन गोंयाची आनी डबल फास्ट हे दोनूय इंजिनां आनी फास्ट काम करतली अशी म्हाका दिसता. परत एकदा तांचें अभिनंदन करता. देव बरें करूं. सरकारान डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारान आनी तितून आनी एक आनंदाची गोष्ट जोडल्या ती म्हणजे जे मायनिंगाचे डम्प्स असले पळय तेंचे ऑक्शन केलां आनी येणारा वेळ हो सुवर्ण काळ जो म्हटलो वयता तो सुवर्ण काळ गोंया खातीर लाभतलो. जे मायनींग डिपेंडंट्स आहा किंवा मायनींग इफेक्टेड आहा तांकां फुडें काम मेळटलें. हांवूय तितूंतलो एक हे स्टिवरिंग एजंट म्हाज्याय कामगारांक फाल्यां काम दिवपाक मेळटलें. म्हाका ऑपरेटर आहा ते सिग्नलमॅन आहा किंवा केटरर आहा लेबरर्स आहा सगळ्यांक म्हाका हो एक्चुली हांव मुरगांवचो मंडळ अध्यक्ष आमच्या कॉन्स्टिट्युशन ऑलरेडी जाली पूण म्हाका ही संदी दवरपाची ना की सरकाराचें अभिनंदन करपाचें. मुरगांव आसूं वास्को आसूं किंवा दाबोले आसूं कुठ्ठाळे आसूं आमी सगळे एक पूण ही जी संदी आमकां सरकारान दिल्या पळय आनंद व्यक्त करपाची ती खरेंच तोखणाय करपा सारकी आहा. आनी जो गोंयाची इकॉनॉमी आहा ती वाडोवपा खातीर एक सुवर्ण संदी परत येयल्ली आहा. जितली कामां बंद जाल्ली आहा जितल्या लोकांक आज तो हो जो ब्लॉक्स मेवळ्या सगळे गोंयकार आहा आनी तेजे कडेन पयलीं काम करणारे लोक सगळे जांकां काम बंद जाल्लें आहा तेंचें परत काम जातलें हो आनंद एक्चुली खूबच मोठो आहा. आनी वेळ लागूंक शकता की चालू जावपाक अशें बाकीचे आमचे विरोधक म्हणटा पूण हांव सगळ्या ज्या सरकारी कार्यालय आहा जे डिपार्टमेंट्स आहा जे डॉक्युमेंटेशन करतले तेंचे कडेन एक रिक्वेस्ट करता की जितले सरकारान प्रयत्न केल्यात तेचे फुडें प्रयत्न व्हरपाचे आनी बेगींतल्या बेगीन तेचें डॉक्युमेंटेशन क्लियर करचें आनी मायनींग चालू करपाक जो हातभार लागता जो एक दिसाचें काम 1 वरान करचें 1 वराचें काम 10 मिनटान करचें अशा स्पिडीन काम करून परत एकदां गोंयाक एक इकॉनॉमिकली फॉरवर्ड व्हरपाचो प्रयत्न करचो जेणे करून जे आमचे जे एक ध्येय आहा की गोवा सबका साथ सबका विकास आनी सबका विश्वास हो खरोच करपाचो प्रयत्न करचो जेणे करून प्रत्येक गोंयकाराचें जें स्वप्न आहा आपूण एक खंय तरी बऱ्या मार्गार आहा किंवा गोंया सरकार आमकां बरो मार्ग दिता आनी आमी फुडें वयता. हो प्रयत्न सफल जावचो आनी गोंयकार आनंदी रावचे इतलेंच म्हाजें हें मागणें. आमचो BJP सरकार तसोच BJP सरकार हे आनी आमचो CM प्रमोद सावंत आनी BJP प्रेसिडेंट तानावडे ताका हांव पयलीं शाबासकी दिता की आयज मायनींग हे सुरवात जाली म्हणून. तशेंच आमचे जेन्ना 2012 आमचो सरकार येयलो तितून सरकारान तेन्ना CM आहलोलो आमचो लेट मनोहर पर्रीकर तेणें स्किमी हाडल्यो. त्यो स्किमी मायनींग बंद जालें 2012 आनी ते 10 वर्सां जालीं. ती स्किमी तश्योच चालू आसलेल्यो की चालू आसलेल्यो. आतां ते मायनींग चालू आसल्या स्किमी आमकां टायम टू टायम मेळटल्यो. तशेंच आमचे वास्को आमचे पोर्ट टावन एरियांत हे मुरमुगांव तालुक्यात एक पोर्ट आसा तो तेका वास्को सिटीन आसा. तो पोर्टान आमकां जायते वास्कोन मायनींग एफेक्टेड लोक जाल्ले 10 वर्सान पोर्टान मायनींग उबर येतालो तितून जायते लोक वास्कोचे तशेंच आमचे दाबोलीचे कोर्तालीचे लोक हिंगा कामाक आसलेले भितर पोर्ट एरियान तांकां एफेक्ट जाले ते मायनिंगान जालीं 10 वर्सां. आतां तांकां एक खुशालकायेची गजाल आहा की ही मायनींग आतां चालू जाता तांकां सगळ्यांक परत जॉब हे मेळटलें. तशेंच हांव आमच्या सरकाराक देव बरें करूं म्हणटा. तसो आमचो CM हांव देव बरें करूं म्हणटा की हे मायनींग परतें रिस्टार्ट केलें म्हणून.